Congress Party our views on the recent coastal zone management map that has been placed in the public domain, and a public hearing has been fixed on the 7th of July. Was a coastal zone management map that has been prepared. It is pursuant to a notification of 6th of January 2011 where certain amendments were carried out to the Environment Protection Act and the regulations. And this amendment stipulated that the government has to prepare a coastal zone management plan within 2 years of this notification. म्हणजे 2013 जानेवारी पासून हो प्लॅन हो आराखडो तयार करून लोकांच्या मुखार दवरपाक जाय. Let us first appreciate that the government failed to prepare this plan in terms of the amendment that was notified in the government gazette. There is also no idea whether the current constructions that have come up in the coastal belt have been shown. Some say that certain constructions have mysteriously come up, but on a cursory look at the map, some of the big projects and the big hotels have not been shown. They want one thing, they're given something else. The plan is in the hearing what they are saying. Here to come Dumlani, to come Tilanu, every given map antigen, the map given. And then when we went yesterday, the secretary is telling us, no, we are given no. Now we are going to whatever is to be changed. म्हणजे तुका मॅन्डेट दिला बिर्याणी करून आता तू खिचडी जा तितून डाळ काढूया न्ही तितून सॉल्ट चोड आला ते काढूया तितून सॅफ्रन घालूया. Can it be done like that? Can you serve the people in this way? Is this what people mandated you to give khichdi and instead of biryani and fooling the people? आता तुलियन आणि दोतरान जे सांगलां एक्चुअली आता हो जाला तो मॅप आसा. इट इज नॉट अ प्लॅनिंग. एक्चुअली प्लॅन जावंकूच ना तो. गव्हर्मेंटान एक मॅप हाडला आनी तेजेर सांगलां हांवें होच प्लॅन आनी हो तुमी एडॉप्ट करपाचो लोकांक. सो फोर्सिबली आतां कशें जालां लोकांक आतां कांयच खबर ना. म्हाका आतां फाटले 2-3 दिसांक फोन येता लोकांचे, कॉमन पीपल आर कॉलिंग मी आनी सांगतात की लोकांचे थोड्या गांवांनी अशें जाला की थोड्यांची स्ट्रक्चर दाखयल्ली आसा. आतां एक गांव आसा जाल्यार कंटिन्युअस एक वाडो आसा जाल्यार ते सगळ्यांचे स्ट्रक्चर भितर जाय. एक पर्टिक्युलर 4-5 स्ट्रक्चर आसा. आतां लोकांच्या मनान डावट जाला. आतां लोक कितें म्हणटा ही आमची स्ट्रक्चर दाखयला म्हणजे आमची स्ट्रक्चर आतां मोडटली. जी कितल्याशा वर्सां पयलींचे लोक हांगा आतां रावता तेंचे एन्सेस्ट्रल ती प्रॉपर्टी आनी ह्या खातीर हो सगळो केवस लोकांच्या मनान आज जाल्लो आसा. म्हणजे जे स्ट्रक्चर दाखयला हो स्ट्रक्चर मॅप जो केल्लो आसा तेका लागून सगळो केवस आज गव्हर्मेंटान लोकांच्या मनान दुबाव घातलेलो आसा. आज लोकांक खबर ना एक्चुअली कितें करपाचें तें. सो आनी तितून 7 तारखेक जे पब्लीक हियरींग दवरलां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सेम टायम दोन कडेन लोकांक तेणी डिवायड केल्ल्या भशेन जाता. आतां हे इतल्या म्हणजे कशें आसा बेगींतल्या बेगीन फास्ट हें सरकार हें करूंक सोदता बिकॉज ऑफ दॅट एनजीटी ऑर्डर. म्हणजे सरकाराक एकदाचो हो प्लॅन लोकांचेर म्हणजे दाखोवपाक जाय की आमी प्लॅन केलो. तर आमची मागणी आसा की हे जे पब्लीक हियरींग आसा ते बंद दवरचें. आनी हांव लोकांकूय अपील करता गोंयच्या लोकांक तुमच्या मनान जे डावट आसा ते क्लियर जातले जाल्यार पयलीं हें हियरींग बंद जावपाक जाय.